बोगदा वास्को वाठारात आमदार संकल्प आमोणकर आणि वीज खात्याचे कार्यकारी अभियंते काशीनाथ शेट्टी यांच्या मदीं शाब्दीक वाद जाले। आमदारांनी थंयचे थळावे आमकां आमचें काम करपाक आडावंक शकनात, आमकां त्रास दिवपी लोकां आड कागाळी दाखल करतले म्हणून कार्यकारी अभियंतो काशीनाथ शेट्टी उलयलो। जाल्यार आमदार संकल्प म्हणटा काशीनाथाक कापस्ताद आसा जाल्यार ताणें FIR घालून दाखोवचो। बेकायदेशीर रेंट कॅब वाहनां आड खर कारवाय करपाची शिटकावणी गोंय येरादारी खात्यान दिल्या। वैध परवानो नाशिल्ली आनी धवी प्लेट आशिल्ली खासगी वाहनां बेकायदेशीर रितीन रेंट कॅब म्हणून चलयतात। अशे तरेचे अनधिकृत चलोवप रेंट कॅब येवजण 1998 आनी मोटार वाहन कायदो 1988 चे उल्लंघन आसा। अशे तरेचे उल्लंघन करप्यांचेर मोटार वाहन कायद्या खाला दंडात्मक कारवाय जातली अशी शिटकावणी गोंय येरादारी खात्यान दिल्या। सुरक्षे खातीर प्रवाशांनी फक्त वैध परवानो आशिल्ली वाहनां वापरची अशें आवाहन प्रशासनान केलां। एमपीएन बायणा रॅम्पाकडेन घाल्ली गेट काडपाची मागणी करीत लोक परतून रस्त्यार देवले। एका सप्तकादी गेट काडून उडोवची एमपीएची दादागिरी आमी खपोवन घेवचे नात अशें लोकांचें म्हणणें। मुरगांव बंदर प्राधिकरणान बायणा घाल्ली गेट काडून उडोवपाचें निवेदन नगरसेवक दीपक नायकान उपजिल्लोधिकाऱ्यांक दिलें। मडगांव आंख्यांत फ्लॅटांत चोरी, दाराचें कुलूप फोडून आलमारींतले सुमार 1,90,000 भांगर फारायले। पुलिसांनी हे चोरयेचो पंचनामा केला, फुडलो तपास सुरू आसा। केरी पेडणे पठाराचेर बेकायदो पॅराग्लायडिंग करपी राजीव गवंडीक पर्यटक पुलिसांनी धरलो, ताचे कडले साहित्य जप्त केलें। फाटल्या म्हयन्यांत ह्याच पठाराचेर पॅराग्लायडिंग अपघातांत पर्यटक चलयेक मरण आयिल्लें। ते उपरांत सरकारान दर्यादेग पुलिसांक खर मोहीम हातांत घेवन बेकायदो पॅराग्लायडिंग करपी वेवसायिकांचेर खर कारवाय करपाचे आदेश दिले।
बेतोडा निरंका वाठारातल्या थळावे आणि सरपंचामदी आरोप प्रत्यारोप सुरू आसा. बेतोडे वाठारातली उदरगतीची कामां करपाक थळावो सरपंच अपयशी थारला असो आरोप थळावेंनी केला. जाल्यार थळावेंनी केल्ले आरोप सरपंच मधू खांडेपारकारान न्हयकारले. विज्ञानाचे शिक्षण महत्वाचे आसा. हालीसराक चडशा विद्यार्थ्यांमदी विज्ञानाची आवड निर्माण जाल्ली आसा. देखून ह्या विशयाचे विद्यार्थ्यांक प्रभावीपणान शिक्षण दिवप गरजेचें. येता ते शैक्षणिक वर्सात सगळ्या शाळांनी विज्ञान सेतू कार्यक्रम घडोवन हाडटले अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी मिरामार गोंय विज्ञान केंद्र आनी तारांगण हांगा सरकारी हायस्कूल मेरशें तशेंच चिमोल हांच्या विज्ञान सेतू ह्या कार्यावळीच्या उक्तावणा वेळार सांगलें. दिवचलचो वॉकिंग ट्रॅक सद्या काळखांत बुडला. ह्या वॉकिंग ट्रॅका वयली 21 स्ट्रीट लायट पॅटर्न आशिल्ल्यान ह्या ट्रॅकाचेर सध्या साबार समस्या निर्माण जाल्या. लायटी नादुरुस्त आशिल्ल्यान चडशा लोकांनी रातच्या वेळार ह्या वॉकिंग ट्रॅकाचेर येवप बंद केलां. तशेंच ह्या वॉकिंग ट्रॅकाचेर भिकाऱ्यांचो उपद्रव वाडला. बसपा खातीर घाल्ल्या बाकाचेर हे भिकारी रात दीस न्हिदिल्ले आसतात. सांकवाळची लाखांनी चौकोन मीटर जमीन विकपा खातीर दाबोळी विमानतळ बंद उडोवपाचो सरकार कट रचता असो आरोप दक्षिण गोंयचो खासदार कॅप्टन विर्यातो फर्नांडिसान केला. कोशाची येरादारी सुरळीत करपा खातीर अदानीक खूश केला आनी मुरगांव कनेक्टिव्हिटी थारावीक उंचायेर बांदल्या. जाका लागून विमानां लँड जावपाक आडमेळी येतली आनी भविष्यांत दाबोळी विमानतळ बंद जातलो अशें कॅप्टन विर्यातो म्हणटा. आवेडे केप्यां पुलाची स्थिती सध्या अस्पष्टूच आसा. येरादारी खातीर धोकादायक आशिल्लो हो पूल फाटल्या वर्सा बंद केल्लो, मात अजून मेरेन ताचे देखरेखीची कसलीच हालचाल जाल्ली दिश्टी पडना. तेन्ना संबंदीत प्रशासनान पुलाचो स्टॅबिलिटी रिपोर्ट दिवचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या.
मध्यरात्री ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळी मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात आवाज गोंयचो सकाळी 11 वरांचेर लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात दनपारच्या 1 वराचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. गरमागरम चाये वांगडा पळयात दीसभराच्यो गरम खबरो सांजेच्या 4 वरांचेर गोमंतक टीव्हीच्या टी टाइम बुलेटिनात. संबंध राज्यांत घडपी घडणुकांचो सखोल नियाळ 70 ते काणकोण आणि बार्देस ते केपें घडिल्ली प्रत्येक खबर पळयात प्रायम टाइम बुलेटिन सांजेच्या 7 वरांचेर गोमंतक टुडे लायव्हार. तुमचे कडेन वेळ ना, तुम्ही व्यस्त आसात जाल्यार पळयात गोंयभरच्यो महत्वाच्यो बातम्यो टॉप 25 लायव्ह रातच्या 8:30 वरांचेर. गोमंतक टीव्ही गोंयच्या प्रजेचो आवाज. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात, आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात, आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात, आमी तुमचे खातीर लढटात, आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही गोंयच्या प्रजेचो आवाज. सरकारान आधार कार्डाचे नवे पोर्टल लॉन्च केला. या पोर्टला वरवीं आधाराच्या प्रमाणीकरणाच्यो विनवण्यो पुराय करपाक मजत जातली. हे पोर्टल इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालया वतीन लॉन्च केल्लें आसा. https://swik.meity.gov.in ह्या वेबसायटीक लागून बऱ्या प्रशासनाक आधार दिवपा खातीर आनी वेगवेगळे कल्याणकारी सेवा आनी फायदे दिवपा खातीर कांय सुदारणा आनी नवे नेम तयार केल्यात जाचो लाव लोकांक जातलो अशें कळटा. जिज्ञासा हीच विज्ञानाची जननी अशें विधान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी केलें. विकसीत भारताचें लक्ष्य पुराय करपा खातीर विज्ञान आनी नवनिर्माणाचो फायदो घेवपाचें म्हत्व सांगतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी ट्वीट करीत विज्ञान दिसाची परबीं भेटयली. ह्या वेळार तांणी विज्ञानाचें म्हत्व तशेंच क्षेत्रांतल्या कामाचेर भर दिवपी एक व्हिडिओ लेगीत शेअर केलो. प्रयागराजात जाल्ल्या महाकुंभाच्या यशाची तोखणाय करतना 66.30 कोटी परस चड भाविकांनी हाजिरी लायिल्ल्याचें तांणी सांगलें. महाकुंभाच्या निमतान आतां प्रयागराजाक जोडपी नवे 5 आध्यात्मीक मार्ग तयार करपाची घोशणाय उत्तर प्रदेशाचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हांणी केली. प्रयागराज मिर्जापूर काशी, प्रयागराज गोरखपूर, प्रयागराज चित्रकूट, प्रयागराज लखनौ, नैमिषारण्य आणि प्रयागराज मथुरा वृंदावन असे हे 5 कॉरिडॉर जावन आशिल्ल्याचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हांणी सांगलें.
लडाखात व्हड प्रमाणात बर्फ पडपाक लागिल्ल्यान श्रीनगर लेह राष्ट्रीय महामार्ग बंद करचो पडला. ह्या मार्गार आता 3 फिटां परस चड प्रमाणात बर्फ पडिल्ल्याचें कळटा. ह्या मार्गा सयत कारगिल झंस्कार राष्ट्रीय महामार्गूय आता बर्फाच्या वाडट्या प्रमाणाक लागून बंद केला. देखून थळाव्यांक घराच्या भितरूच रावपाचो सल्लो सध्या जिल्लो प्रशासनान दिला. ते भायर रस्त्यावेलो हो बर्फ कुशीक काडपाच्या कामाकूय सुरवात केल्ली आसा. आयुष क्षेत्राचो नियाळ घेवपा खातीर घेतिल्ल्या खासा बसकेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि ह्या क्षेत्रांत गरजेची अशी उदरगत करपाचो आदेश दिला. भलायकी क्षेत्रात संशोधन करून बदल करप म्हत्वाचें आसता तेन्ना हाचेर सरकार भर दितलो अशें तांणी कळीत केल्लें आसा. जमता ते परीन आयुष भलायकी क्षेत्रात उपलब्ध आशिल्ल्या उपचारांचो लाव चडांत चड लोकांक जावचो होच हेत घेवन फुडें वतले हाचेरूय प्रधानमंत्र्यान भर दिलो. पायलटां खातीर इलेक्ट्रॉनिक कार्मीक परवानो सुरू करून भारतान आपल्या नागरी विमान क्षेत्राचे आधुनिकीकरण करपाक म्हत्वाचें पावल उबारलां. केंद्रीय नागरी विमानन मंत्री राममोहन नायडू हांणी आंतरराष्ट्रीय नागरी विमानन संघटनेच्या मान्यताये उपरांत डिजिटल पायलट परवाने चालीक लावपी संवसारांतलो दुसरो देश म्हणून सांगीक हो उपक्रम सुरू केलो. EPL आता डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध जातलो जो EGCA मोबायल ऍप्लिकेशनांतल्यान उपलब्ध आसतलो. हाका लागून परवानो प्रक्रिया सुगम जातली आनी तेच बरोबर सुरक्षा आनी पारदर्शकता वाडटली ही अपेक्षा आसा. हो उपक्रम भारत सरकाराच्या ईज ऑफ डुईंग बिझनेस अँड डिजिटल इंडिया या खाला सुरू केला. शिवोले वाठारांत चल्ले हिट अँड रन प्रकरणात हणजूण पुलिशेन नागपूर महाराष्ट्रातल्या हनी चावला ह्या विद्यार्थी आड गुन्यांव नोंद केला. बुधवारात दुबावित कार चालक चावला हाणें ओव्हरटेक करतना दुचाकीक धक्को दिल्ल्यान दुचाकी वेल्यान वचपी आवय पुताक दुखापत जाली. उपरांत ताणें गड्डूंक थळावेल्यान पळ काडपाचो यत्न केल्लो. देखून रॅश ड्रायव्हिंग आनी हिट अँड रन प्रकरणात पुलिशेन दुबावित आड गुन्यांव नोंद केला. फुडलो तपास सुरू आसा. आमी आमच्या आहारात तेलाचो उपेग कमी करून शारिरीक क्रिया वाडोवपाची खर गरज आशिल्ल्याचें तज्ञांचें म्हणणें. भायल्या खाणांच्या सेवनात वाड जाल्ल्या कारणान स्थूलतायेचें प्रमाण वाडलां. तरणाट्यां मदीं स्थूलतायेचें प्रमाण चड पळोवपाक मेळटा, जाका लागून गोडे मूत काळसाचो आता ते भायर साबार तरेचे कॅन्सर लेगीत जावपाची शक्यताय न्हयकारूं येना. बदलत्या जिणेशैलीक लागूनच दुयेंसांनी वाड जाल्ली अशें दोतोर म्हणटात. ते खातीर आतां पोशक आहार खासा करून घरांत रांदिल्ल्या जेवणाचें सेवन करचें असो सल्लो दोतोरांनी दिला, जाका लागून स्थूलतायेक लागून जावपी दुयेंसांचेर आळो येवपाक मजत जातली.
केंद्रीय सरकारान 90 सावन मुळावी लायफ सपोर्ट ट्रेनिंग प्रोग्रामाचो आस्पाव करपाचो निर्णय घेतला. हो निर्णय घेवपा फाटलें कारण म्हळ्यार लोकां मदीं वाडपी काळजाच्या आतंकाच्यो केशी. ह्या ट्रेनिंगे अंतर्गत भुरग्यांक शारिरीक शिक्षणाचे धडे तशेंच फिटनेसा विशीं जागृत करतले. तशेंच अशा आपत्कालीन परिस्थितीत कशें कितें म्हत्वाची पावलां उबारप तेवूय शिकयतले अशें कळटा. भारतात आत्महत्येक लागून मरण येवपाचें प्रमाण बरेंच देंवलां. 1990 ते 2021 मेरेनचे आंकडे पळयले तर अशीं प्रकरणां आतां उणी जावपाक लागिल्लेचें स्पश्ट दिसून आयलां. हो दावो द लॅन्सेट पब्लीक हेल्थ हांणी केल्ल्या संशोधनांतल्यान उक्ताडार आयला. ह्या संशोधनांतल्यान 1990 ते 2021 मेरेन भारतात आत्महत्या करून मरण येवपाचें प्रमाण 31.5% देंवलां अशें सिद्ध जालां. आत्महत्या करून मरण येवप्यां मदीं बायलांचें प्रमाण 50% परस चड देंवलां जाल्यार दादल्यांचें प्रमाण सुमार 34% देंवलां. मुंबई ते गोंय उदका मार्गार बेगीनच रोरो फेरी सेवा सुरू जातली. M2M हे कंपनीन ही फेरी सेवा सुरू करपा खातीर फुडाकार घेतला. ते खातीर कंपनीन जहाज वाहतूक संचालनालय आनी हेर खात्यां कडेन अर्ज केला. सद्याक मुंबयत ह्या जहाजाच्या दुरुस्तीचें काम सुरू आसा. हे जहाज दुरुस्त जाल्या उपरांत ही फेरी सेवा सुरू जातली. हे फेरी सेवेच्या माध्यमांतल्यान मुंबय ते गोंय हे अंतर फक्त 6 वरांत पुराय करप शक्य जातलें. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण मुंबयचे माजगांव फेरी वॉर्फ ते वास्कोच्या मुरगांव बंदरा मेरेन रोपॅक्स चलोवपाची येवजण आसा. बरे कनेक्टिव्हिटी खातीर राजधानी पणजेन लेगीत हें जहाज डॉक करपाची परवानगी मेळोवपाचो कंपनीचो विचार आसा. अशें जर जालें जाल्यार दोनूय राज्यांच्या पर्यटनाक बरो वाव मेळटलो. उदका मार्गाचे नेटवर्क वाडोवपा खातीर पोर्ट शिपिंग आनी उदका मार्ग मंत्रालयान नवे नेम काडल्यात. ह्या नव्या नेमांक लागून भारतात उदका मार्गाच्या नेटवर्कांत खाजगी सेक्टरा खातीर नव्यो संदी तयार करून ह्या क्षेत्रांत उदरगत करपाचेर भर दितले अशें कळटा. गोंय वैजकी महाविद्यालयांत दर म्हयन्याक 140 ते 160 जाणांक लिव्हर सायरोसिस सारखे दुयेंस जाल्ल्याची नोंद जाता. महत्वाची आनी गंभीर गजाल म्हळ्यार दर वर्सा राज्यांतूय लिव्हर सायरोसिसाक लागून 300 परस चड लोकांक मरण येता. हो डेटा जरी भयभीत करपी आसलो तरी सोऱ्याच्या व्यसनाचेर मात करप सरकार आनी समाजा मुखार एक आव्हान जावन रावलां.
मोदी सरकारांतर्गत भारताच्या शेतकी निर्यातीत व्हडा प्रमाणात वाढ जाल्ली आसा. भारतात पिकिल्ली फळां तशेंच भाजयो आतां विदेशांतल्या मार्केटांनी पयलेच फावट पाविल्ल्यान शेतकारांकूय हाचो लाव जाता. सरकाराच्या आत्मनिर्भर भारत ह्या उपक्रमा खाला भारतीय शेतकारांनी पिकयल्ली एक्झॉटिक फ्रुट्स ते पारंपरीक स्टेपल्स पर्यंत सगळ्याच विदेशी मार्केटांनी निर्यात करतात. हातूंत वाड जावपा फाटलें मुखेल कारण दरेका राज्यांनी जीआय मानांकना अंतर्गत सुरवात केल्ली नोंदणी प्रक्रिया, जाका लागून सरकाराक ह्या फळां भाजयांची निर्यात करपा खातीर फायदेशीर थारता. चांद्रा माडावेल्यान पळून एकल्याक मरण आयलें. सिल्वेस्टर फिलीप अशें ह्या मनशाचें नांव जावन आसा. माड कातरपाक सिल्वेस्टर वयर चडिल्लो, तोल जावन तो पडलो आनी ताका मरण आयलें. पुलीस हे घडणुकेचो तपास करतात.